सर आयज लोकसभेन परते बिल जे आहा ते एसटीचे परते इंट्रोड्यूस जाल्ले आनी ओपोजिशन आहा तेंच्यांनी बोबाळ परते गेला आनी समाप्त केले आनी सोमारा दीस आतां परते तेंच्यांनी तिसऱ्या फावटी तेंच्यांनी अशें केलें. ते ह्या म्हाका दिसता ज्या दिसा पासून हे बिल इंट्रोड्यूस जाल्लें आसा त्या दिसा पासून ह्योच सगळ्यो काही गोष्टी घडत येता. हांव इतलेंच म्हणटलो की आतां सोमाराक जे परत जे ताजें डिस्कशन जे आसा तें बरे भशेन सुरळीत जावन ह्या लोकांचो जी इच्छा आनी ही मागणी जी आहा ती मागणी धसास लावपा खातीर सगळ्यांनी तेंको दिवचो इतलेंच म्हजें ह्या वेळाचेर हांव मागणी करता. अशें इंटरेस्टन करता एवरी टायम करता तेंका दिसता की येवपाकूच नाका कशें ऑपोजिशन. नॉर्मली ह्योच सगळ्यो काही गोष्टी तश्यो दिसता आनी ताजे पलीकडेन आमी कांय उलोवपाक शकना. इट इज तो बिझनेस जो आसा बिझनेस आनी विरोधकाच्यो ज्यो काही गोष्टी स्ट्रॅटेजीज ज्यो आसता त्यो स्ट्रॅटेजीज तेजे आमकां तेजो नाहक मनस्ताप किंवा फळ भोगचें पडटा अशें हांव म्हणटलो. आनी कितें म्हणटा गोंयांत हे दाखयता की आमी तेंका सपोर्ट करता तशें ते अपोज करता. आतां त्या दृश्टिकोनांतल्यान विशय तांच्यो स्ट्रॅटेजी करपाक पूण आमकां आशा आहा आमकां अपेक्षा आहा की ह्या अधिवेशन जें आहा तें अधिवेशन जातलें इतलो पूर्ण विश्वास आमकां आसा. जातलें काय दिसता पास तुमकां?